नमस्कार इश्टानो. आमच्या जाणटेल्यांची एक म्हण आसलेली, निर्लज्जम खंय सदा सुखी. ती गत जाल्लेली आहा BJP गोवाची. विशय आहा हो फेसबूक पोस्ट. पळोवन घेवचो इश्टानो. ते कितें म्हणटात ते वाचया. इंडी अलायन्स लीडर्स गेट्स एक्सपोज बाय द पब्लिक एट अ काँग्रेस इव्हेंट. A villager tells Amit Patkar and Yuri Alemao how Congress ally Vijay Sardesai converted 5 lakh square meter of land. The Indie Alliance is nothing but a gang of corrupt, selfish sharks out to loot Goa, and the common people are openly calling out their scams. विषय कितें काय म्हटल्यार मातशी चवकशी करया. तर विशय फाटल्या दिसांनी काँग्रेस ते तेंची कसली ते आतां यात्रा घेवन भोंवतात पळय ते आमच्या बिचोले येयल्लेले दिवचले. थंयसर त्या लोकांचे प्रश्न घेताना एका मनशान उबे रावन सांगलें खंय की आमच्या गांवांत असो असो प्रॉब्लम आसा आनी सुमारे 5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो खंय आतां सेटलमेंटान घातला आनी ते डेव्हलप जावपाचो आसा आनी तो 5 लाख जागो खंय सेटलमेंटान विजय सरदेसायन घातला म्हणून. आता तो विजय सरदेसायन घातला काय ना तेज्या उपरांत सांजचो पळय जाल्यार काल विजय सरदेसायनूय क्लॅरिफिकेशन आपल्या सायडींतल्यान दिला की आपूण तशें कांय करूंक ना म्हणून. आमी मातशी फाटल्यान बिचोले चवकशी केली की कितें विशय कितें तो समजया म्हणून. तो जो मनीस आसलेलो तो सरवण कारापूर पंचायत एरियांतल्यान येता. स्पेसिफिकली तेजो कन्सर्न आसलेलो तो कारापूर गांवचो. तेजो विशय आसलेलो अबावट वॉटर बॉडी की कशें थंयसर झरीचो जागो आसा थंयसर आतां सरकारान डेव्हलपमेंट परमीट केला म्हणून. आनी हो एक्चुअली विशय लिमिटेड टू कारापूर नाय बीन. पूण तेणी जो आंकडो सांगलो पळय 5 लाख स्क्वेअर मिटराचो आनी कारापूर गांव तो प्रोजेक्ट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार लोदाचो. आनी तो 5 लाख न्हू आतां 5.5 लाखार पावलेलो आहा तो प्रोजेक्ट येता कारापूर गांवांत तो लोदाचो. आनी तो प्रोजेक्ट हाडटा ब्रोकर मिनिस्टर जो आजून BJPन आसा विश्वजीत राणे. सो जेन्ना तुमी आतां कन्वर्जन आनी हे ते करून जो गजाली सांगता पळय ते पोस्टान ते मातशे कोणाक लागू जाता ते पळया. आनी कॉमन मॅन हांगासर चर्च स्क्वेअरा कडेन प्रोटेस्ट घेवन गेले, TCPर प्रोटेस्ट घेवन गेले ते मातशे याद करा. आनी ते आसलेले लँड कन्वर्जनाक लागूनूच. अरे इतली निर्लज्जपणा बरोबर न्हू रे BJP वाल्यांक सांगता. आनी जर तो पोस्ट काय कॉमन मॅनाक नासलेलो आनी त्या ग्रुपार जर सबस्क्रायबर पळयत जाल्यार सगळे BJPचे झेंडे घेवन नाचता तेच दिसता चडशे. आनी ते पोस्टाक लायक बीन केला ते पळया, शेअर बीन केला ते. हे पळोवन अशें दिसपाक लागलेलें आहा आतां की BJPन रिक्रुटमेंटाचे जे क्रायटेरियाज आसा ते फक्त 2च आसा. एक, तांकां व्हायट कॉलर करप्शन करपाक जमपाक जाय, मागीर BJPन हाय प्रोफायल जॉब प्रोफायल मेळटा, जॉब डिस्क्रिप्शन्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आनी दुसरी क्रायटेरिया मुर्खा आसल्या पुरो. ते जे पोस्टाक आतां ज्या लोकांनी लायक मारला पळय हांव तेंचे विचार करून हांसपाक येता की जे धडधडीत दिसा धवळा फक्त जागे कन्वर्ट करून विकतात टू एन एक्सटेंड 200,000 रुपयाचे 200 रुपया घेता आनी कोट्यांनी लुकसाण करतात सरकारी तिजोरीक. ते लँड कन्वर्जनाचे पोस्ट घालतात आनी लोकांक करप म्हणटात. लँड शार्क्स सगळे तुमचे कडेन बसला. करप्शनाच्यो गजाली दिगंबर कामत मायनिंग स्कॅमान लुटले बिटले म्हणून ते तुमच्या माणयेर येवन बसलेलो आहा. मोविन गुदिनक तर चोर बीन म्हणून मोकळे जाल्लेले. तुम्ही आयज तो सारको थंयसर नंबर 3 मिनिस्टर जावन बसलेलो आहा BJPन. तुम्ही ऑफिशियली ते BJPचे जे बी आहा पळय ते भ्रष्टाचारी जनता पार्टी करून सोडलेले आहा. आनी इतले सगळे आसतना तुमकां अशे पोस्ट घालपाक धाडस येता हेजो अर्थ तर इतलेच समजपाचे की तुमचे फॉलोवर्स जे आसा पळय BJP वाले ते मुर्खा पेक्षा आनीक कमी आहा अशें दिसना आतां. आनी ते बीन लायक करतात हे पळय. अरे 5 लाख हायकोर्टान ते पळय 17(2) जो कायदो हाडलेलो ह्या BJP गव्हर्मेंटान आनी त्या ब्रोकर मिनिस्टरान तो स्ट्रायक डावन केलो. तेजोच लँड एरिया जाताली 25 लाख, 5 पटीन.
ते पोस्टान मेन्शन केला पळय त्याच्या पेक्षा 5 पटीन जाताली ती एरिया. तशेंच ओडीपी जे ते कलंगूट, कांदोळे आणि पर्रा नागवाची ओडीपी ते स्ट्रायक डावन केल्लेली आहा पळय हायकोर्टान, तितून आनीक तुमचे घोळ आसलेले थंय जाग्यांचेच विशय. आणि इतले घोळ करून वयल्यान तुमकां खंयच्यान धाडस येता असले पोस्ट घालपाक. म्हटले बीजेपीन अक्षरशः ठरयल्लेले आसा की गोंयकार मूर्ख, आणि हे पोस्ट घालून आणि ते पोस्ट लायक करून त्या लोकांनी प्रूव्हय केल्लेले आहा की गोंयकारांक फक्त मूर्खांच्याच कॅटेगरीन काडप. आणि बीजेपी करता ते एक्चुअली तशें करता की गोंयकारांक मूर्खांच्या कॅटेगरीन तेंच्यांनी काडलेले आहा. आणि सत्ता भोगता, महत्वाची सत्ता भोगता मूर्खांचेर राज्य करून. आणि कोण मूर्ख? आमी गोंयकार सगळे आता हेंकां परत परत निवडून हाडटा म्हणून. सो हो व्हिडिओ काडपाचें खाशेलें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक नजरेन येवपाक जाय की कशें तुमकां मूर्खान काडटा, हेंचे कशे धंदे चलत आसा, आणि कशे करप करून लोकांक टॅग करता आणि मागीर बीजेपीन रिक्रूट करता, आणि ते बीन हाय प्रोफायलाचे रिक्रूट करता. आणि जे मूर्ख लोक आहा तेंचे सकयल्या प्रोफायलूय न्हू, फक्त झेंडे घेवन नाचपाक हांगासर बॅनरां लावपाक बीन तसल्या कामांक लागून. सो आता गोंयकारांनी स्वताक मूर्ख म्हणून ठरोवपाचें काय हेंकां सांगून दिवपाचें की आमी मूर्ख न्हू म्हणून, ते आतां आमच्या हातीन आहा. आणि ते जर ठरयतले जाल्यार विचार करपाची गरज आहा. आमी सगळे जाण मेळोन विचार करया. देव बरें करूं.